व्हॉलीबॉल जो विषय जो असा तो ॲक्च्युली इट इज नॉट टू द पर्टेन टू द स्टेट, परंतु तांचे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट असा द मॅटर इज इन द कोर्ट. पण तरी असताना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द हेड ऑफ कमिटी की तुम्ही व्हॉलीबॉल एंटायर जी तुमची बॉडी जी आसा, पण कितें जाला त्यांचो प्रॉब्लम जो असो आसा की एज फार माय इन्फॉर्मेशन इज कन्सर्न की त्यांची इलेक्शन्स ड्यूस आसात आणि 2 ग्रुप असल्या कारणान आणि तांचे जे हेड ऑफ कमिटीचो जो पिरियड जो आशिल्लो 45 days तोय आज काबार जाल्लो आसा. आत्तां हांवें लेटर बरयल्लो आसा टू द प्रेसिडेंट ऑफ IOA, GTTC chairman, honorable union minister and secretary for union sports and youth affairs to the government of India, जेणे करून हो जो तुम्ही एक साई जी आसा ताका साई कडेन तुम्ही हो जर कोण जर ऑर्गनायज करपाक जर ना, यू जस्ट गिव दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द साई सो दॅट दे कॅन पार्टिसिपेट फॉर द नॅशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. माझे कडेन आनी तोच ऑप्शन उरलेलो आसा, बट आय एम ट्रायंग व्हेरी हार्ड. अजून पर्यंत कांय जालें ना. एटलिस्ट आय एम ट्रायंग फॉर द बीच व्हॉलीबॉल, ज्या जाग्याचेर आमचे कडेन सगळ्यो काही गोष्टी रेडी आसा, प्रिपेअरनेस आमी रेडी केल्ले आसात. बट तांचे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खातीर जो स्टेट राज्याचो तो थोडोसो काही गोष्टी हे जाल्ल्यो आसात. तातूंत आमी स्टेट एज आमी जाता तितलो प्रयत्न करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा खेळोवपाचे मॅचीस. फायनली दे हॅव टू टेक द डिसिजन आणि त्याचे प्रमाणे ते वयतलो. सो आय हॅव रिटन अ लेटर इन द आफ्टरनून बाय 12 and it has been already mailed to the all respective what I mentioned just now. सर बॅडमिंटन इश्यू जाला की गोंयकार कोण ना सगळे भायलेच आसा, तुमकां कितें सांगलें? म्हाका दिसना हो जो विशय जो आसा पळय न्ही, तुमचे कडेन लिस्ट ऑलरेडी आहा. आतां एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न, हांव तुमकां सगळ्या स्पोर्ट्साची एक गोष्ट सांगलो आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज इश्यूड अ लेटर टू द रिस्पेक्टिव्ह एसोसिएशन्स saying that जी 70% ऑफ द गोवन बाय बर्थ तांकां तुमी घेवपाक जाय आणि 30% एज पर द IOA किंवा द नॅशनल फेडरेशनाचो तांचो जो रुल्स जो आसा, म्हणजे त्या रुल्स कितें सांगता की खंयचो एक एथलीट्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इफ ही स्टेज प्रायर टू 6 months टू द बिगिनिंग ऑफ दिस गेम्स ही मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट फॉर द रिस्पेक्टिव्ह स्टेट. अशें आमचे गोंयचे भुरगे जे आसात ते वेगळ्या वेगळ्या स्टेटीन आज पर्यंत खेळिल्लो असो इतिहास आसा. शेवटली फायनली इट इज द एथलेट्स हॅज टू रिप्रेझेंट टू द कंट्री. आमी काही गोष्टी जी आसात ते रुल्स अँड रेग्युलेशन जे आसात पळय न्ही, तातूंत भितर आमी फेरफार आमी करपाक, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात एसोसिएशन्स जे आसात ते तांकां आमी बरयलेले आसात. कितले जाणांनी ते अबायड केल्ले आसात, कितले जाणांनी, काही कडेन असो प्रश्न आसा की गोंयचे प्लेयरूच ना. काही असे आसात की आम्ही 43 डिसिप्लिन्स जे आज आमच्या ह्या 37व्या नॅशनल गेम्साक ज्यो आमी इन्क्लूड केल्ले आसात, तातूंत भितर एज इट इज वी आर पार्टिसिपेटिंग ओन्ली 36. तातूंतचे अशे 2-3 आसात की गोंयांत ते खेळूच खेळना. सो दे आर टोटली डिपेंडंट अपॉन, आणि तांचे प्रिपरेशन जे आसा ते ऑलरेडी, म्हणजे तो क्रायटेरिया तांकां लागू जाता खंयचो की जो they should be a 6 months prior to the residence of this state of Goa. Then only it is possible them to play for this national games. But such incidents that came up to you, sir? No, there are so many incident has been kept. Say, दुसरी गोष्ट हे इन्सिडंट कशें आसा न्ही, हे इन्सिडंट अशें आसात की कोणाचो तरी एक भुरगो आहा, तो कोणाक तरी मिडियाक धरता, कोणाक तरी एका पॉलिटिशियनाक धरता. दे आर कमिंग टू अस. बट देर इज अ जेन्युनिटी जी आसा पळय न्ही, तांचे प्रत्येक एसोसिएशनाचे हे आसा, कितें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा. ते कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेट करपाक शकना. वी आर द ओनली ब्रिज. SAG इज द ओनली ब्रिज इन बिटवीन द एसोसिएशन्स अँड द नॅशनल फेडरेशन्स अँड द स्टेट. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आमी ज्यो काही गोष्टी बेस्ट पॉसिबल आमकां पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करपाक जाय त्यो आमी केल्ल्यो आसा. आजची सेरेमनी